पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट जरा हटके सीजन 2। पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। Co-sponsored by Goa Aqua World. नमस्कार, पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वावर्ल्डच्या आजच्या भागान तुमकां सगळ्यांक येतात। आजच्या भागान आमी आसा मेस्तवाडा वास्को हांगासर आशिल्ल्या श्री राम विश्वकर्मा संस्थान ह्या देवळान आजचो भाग आमी घेतली। आज आमच्या भागान वांटेकार जातात ते भक्ती, श्रद्धा, प्रेम, एकचार हांचे प्रतिनिधित्व करणारे रूप म्हणजेच वारीचे वारकरी। संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर ह्यांच्या अभंगांचेर पंढरपूरची वाट चालणारे हे फक्त पदयात्रेचेच न्ही पूण श्रद्धेच्या पावलांचे प्रतिनिधित्व करता। आणि आज आमचे हो भाग्य की आज ते आमच्या आजच्या भागान वांटेकार जातले। त्यांची श्रद्धा आणि आमचे खेळ आजचो भाग तुमच्यापर्यंत आम्ही घेऊन येतात। पळयात आजचो भाग। म्हाका दैवी अनुभव असो हा की इनिशियली जेन्ना मी वारी करपाक मनान एक निर्धार घेतलो तेन्ना बरेच प्रश्नचिन्ह माझ्या दोळ्या फुडल्यान रावले की वारी कशी सुरू करची आणि लोकांक व्हरतलो तेची कितें कितें जबाबदारी घेवंक जायी। हायवेसून वयता लोक शिकपण जालो जाल्यार कितें जावं शकता। सो हे बरेच प्रश्नचिन्ह आसलेले ते प्रश्नचिन्ह विठोबान आमचे पूर्ण केले। आम्ही जेन्ना वारीक वयताले चलत चलत वयताले एका आम्ही विसावो एक 5 मिनटाचो घेतालो आणि 5 मिनटाच्या विसावाक लागून बसलो आणि माझ्या हातीन माझो रेनकोट आसलो। रेनकोट हांवें सायडीक काडून दवरलो तर हांव तो विसरलो। पावस इतलो नेडा आसलो की हांव भिजपाक लागलो। तितल्यान आमचे वारकरी एक गाडी आमकां कोणाक पळय बरें ना तांकां पांयांक चलपाक जायना तांकां गाडी व्हरून पावयता ती माऊली अचानक म्हाज्या फुडें येयली आणि हो रेनकोट घाल आणि तूं फुडें वारीक चल। तो चष्मा माझो हरवलो। ज्या घरान रावलो त्या घरांतल्यान म्हाका मोटरसायकल दिली ती सोदपाक गेलो हांव। येयलो जाल्यार त्या माऊलीन म्हाका म्हटलें तुजो चष्मा मेळ्ळो आसा। ते जोडपे जे माऊली आसात ते सांगले म्हाका आनीक ते फुडें कोणा कडेन दिलो आसा आनी बरें म्हटलें धन्यवाद म्हटलें रामकृष्ण हरी म्हटलें आनी फुडें गेलो। आनी म्हाका धप करून अशें लक्षान येयलें की अरे खरेंच काय विठ्ठल रुक्माई काय। आनी फुडें वचून हांव जर फाटल्यान पळयता जाल्यार ते अदृश्य जालें। बाबा आमच्या घरा काम करी ताका थोडो पांयाचो त्रास जावपाक लागलो। वारीक 2 दीस आहा म्हटल्यार 2 दीस आहा म्हटल्यार त्या पांयान पेन जावपाक लागलो। इतको पेन जावपाक चलपाचो त्रास जावं लागलो। दैवीक चमत्कार असो आमच्या विठ्ठल रखुमाईचो की तेणी देवाक धावा केले की देवा म्हाका ही वारी चुकोवपाची ना। म्हाजो पांय दुखता कसो करून म्हाका बरो कर। म्हाका फाल्यां हांगाच्यान म्हणल्यार आमच्या गांवांतल्यान वास्को येवपाक जाय आनी वारीक वचपाक जाय। तेणी फक्त देवा पांया पडलो आणि चमत्कार असं म्हणटा की दुसऱ्या दिसा बाबान फक्त तेल लायला आणि कांयच ना। तो सकाळी बसून वास्को पावता म्हणल्यार पांय ठीकठाक आणि फूल वारी तो चलत काडल्या। घाट सगळे क्रॉस केला। रामकृष्ण हरी। हांव दीपक रामनाचार्य श्रीराम विश्वकर्मा संस्थान आणि मुरगांव वारकरी संस्था त्याशिवाय प्रुडंट मिडिया यांच्या जोड पावलान आज हो जरा हटके कार्यक्रम हांगासर सादर जाता आणि या
कार्यक्रमाचे मुख्य सौ सारिका शिरोडकर आमच्या मध्ये आसा. हांव श्रीराम विश्वकर्मा संस्थान आणि मुरगांव वारकरी संस्था ह्याच्या वतीन आमचे सर्व दिलीप मावळणकर यांका विनंती करता आमच्या सौभाग्यवती सारिका शिरोडकर यांचो पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचे स्वागत करपाचे. पंचामृता बासमती राईस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा ॲक्वावर्ल्डच्या आजच्या भागान तुमका सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार. आजच्या कार्यक्रमाची खूप सुंदर अशी सुरवात जाल्या आणि सगळे जी हांगा माऊली जमिल्ली आसा तांकां नतमस्तक जावन आजच्या भागाक आमी सुरवात करता. खरेंच श्रद्धा भक्ती आणि एकचाराचो सारको म्हणटा तसो हांगासर आमकां प्रतिनिधित्व पळोवपाक मेळटा. प्रत्येकाच्या रुपान हांगासर साक्षात हांगा माऊली उबी आसा अशें दिसता. सुंदर अशा दिंडीन हांगासर स्वागत केला आणि म्हाका दिसता आजचो कार्यक्रम श्रावण महिन्यातलो हो पयलोच आमचो भाग आणि ताका लागून ही शुद्ध पारंपरीक अशी सुरवात जाल्या आणि तुमच्या खातीर सगळ्यांक पयलीं मोठ्यान ताळयो मारुया. आजच्या भागातल्या पहिल्या राऊंडाक जो आसता आमचो फुगड्यांचो राऊंड, ह्या राऊंडाक आमी सुरवात करता. आमची 5 स्पर्धकांक हांगासर आमी आपोवयात. पहिल्या राऊंडाचे आमचे 5 स्पर्धक हांगा तयार आसा आमचो पयलो राऊंड खेळपाक. सुरवातीक आमी तांचे अनुभव आयकले, तांचे देवा प्रती श्रद्धा आसा, तांचे देवी अनुभव आमी ते आमकां आयकून घेतले आणि आमची आतां हे 5 स्पर्धक तयार आसा. कितली वर्सां जाली तुमी वारी करता? ही माझी पहिल्यांदा वारी. पहिलीच. तुम्ही सगळी वारी वता? तुम्ही करता? आई तुम्ही वता? तुमकां कितली वर्सां जाली? 2 वर्सां. तुमचो अनुभव कसो आसा? कितें बरें दिसता? सगळ्यांत चड कितें आवडटा? आईक बरी मजा येता चलून वचपाक. सुरवात करूया आमच्या प्रश्नाक आणि उत्तर येता ताळी मारात. सारको ऐका पहिलो प्रश्न. संत तुकाराम महाराजांचे गुरु कोण? गावा ताळी मारा येता जाल्यार. रामदास स्वामी. ना, उत्तर चुकले. विठ्ठल. ओके, ह्या प्रश्नाचे उत्तर तुमकां हांव शेवटाक दितले आणि जर उत्तर दिना जाल्यार आमचे खुबशे पळोवपी आसतले, तांकां जर उत्तर येता जाल्यार तांच्यांनी कमेंट्सांनी उत्तर घालपाचें आणि हो प्रायज तुमकां मेळटलो. ओके, फुडलो प्रश्न. सारकें आयका. वारी खंयच्या 2 संतांची असता? पालखी 2 संतांची खंयची असतात? ज्ञानेश्वर माऊली आणि तुकाराम महाराज. सारखे उत्तर मोठ्यान ताळयो जावली. संत ज्ञानेश्वर महाराजांची पालखी खंयच्या गावांतल्यान भायर सरता? आळंदी. सारखे उत्तर मोठ्यान ताळयो जावली. ओके, फुडलो प्रश्न. संत तुकारामाची पालखी खंयच्या गावांतल्यान भायर सरता? देहू. सारखे उत्तर मोठ्यान ताळयो जावली. पंढरपूरचे विठोबा मंदिर खंयच्या नदीच्या काठाचेर आसा? चंद्रभागे. 4 विनर ज्यांच्यानी उत्तरां सारखी दिला तांकां पॅन एरोमा रेस्टॉरंट पुणेचे फामाद रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज मेळटा. रिक्वेस्ट करता श्री दिलीप मावळणकर हांच्यांनी हे प्रायजीस तांकां दिवचे. ओके, मोठ्यान ताळयो तुम्ही सगळ्यां खातीर आणि हो आशिल्लो आमचो झटपट असो पयलो राऊंड. ओके, सो हो राऊंड आमचो हांगाच सोंपता. आमच्या फुडल्या राऊंडाक आमी रोखडीच वता, पण ताच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येवया. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट्स जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा ॲक्वावर्ल्ड. आयज ह्या चायेच्या स्वादान कितें तरी खास आसा. पळोवया जेवण कशें करता ते. बनी, माझ्या खातीर चपाती भाजी.
वनी म्हजे खातीर खास बासमती रायस. दोतोर सगळ्यांच्यो पसंतीची काळजी कशी दवरतली? म्हज्यो कांय मागण्यो आसात. एक दोतोराच्या नात्यान भलायकेची काळजी दवरप ही म्हजी जापसालदारकी आणि सून म्हणून कुटुंबियाचे मन जिखपून म्हजें कर्तव्य आसा. आणि हे सगळें शक्य जाला पंचामृताक लागून. भारताचे पयले फॉर्टिफाईड तांदूळ आणि हांचे सगळे प्रोडक्ट जे जेवणातल्या पौष्टिक तत्वांचो उणाव भरता. आय सर्टिफाय वेर फूड इज फॉर्टिफाईड. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फाटोवकार पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वावर्ड. खेळी आमचो फुडलो रावंड जो आसता कवी हा कवी ना आणि जी सारकी खेळटली तांकां मेळटले पंचामृता बासमती 5 kg रायस. कितल्यान आसा जी पंचामृता बासमती रायस वापरता? हात वयर करा पयली. ओके नंदिनी तुमचो टाइम सुरू जाता आता. नंदिनी कशी आसा? बरे हा बरी आसा. खंय रावता गे हांगाच? सड्याचेर. तू गेल्ली वारी? हा प्रसाद तुजो टाइम सुरू जाता आता. प्रसाद बरा घातला अटायर तुवें. तुका अशें आवडटा धार्मीक हितून? होय होय खूप आवडतं. की प्रमिला तुजो टाइम सुरू जाता आता. प्रमिला देवान येता सदांच? येता खूप उत्सव आसता हांगा? आसता तू येता सगळ्या उत्सवाक? हय. संजू तुजो टाइम सुरू जाता आता. संजू घरान पंचामृता हाडटात? येस. ओके हरीश तुमचो टाइम सुरू जाता आता. कितली वर्सां जाली वारी करता? 3 वर्सां. 3 वर्सां. कसो आसता अनुभव? बरो आवडटा वचपाक? आवडटा. आणि सगळी बरोबर गेल्ली? सगळी गेल्या. बस करून गेल्ले? बस आसता. तुमची असली? भाड्या काडटा? हा भाड्याची घेऊन येता? भाड्याची काय. ओके रक्षंदा तुजो टाइम सुरू जाता आता. रक्षंदा कॉलेजीक वता? कामाक वयता. खंय गो लागीं हांगा? वास्को. तू वता हांगासर लागींच? वास्को वयता. ओके रिया तुजो टाइम सुरू जाता आता. रिया वारीक तुजी कोण वता? मम्मी पप्पा दोगांय वता? वता. आणि तू कितें स्कुलाक वता काय कॉलेज? कामाक वयता. बसीन वता? गाडयेन वयता. बसीन केन्ना वचना? बसीन ना लागीत आसा. ओके मेधा तुजो टाइम सुरू जाता आता. मेधा फुगडी बी घालपाक येता मगो? घालता. दिंडीक तू आशिल्ली आतां न्ही? घाल. पियुष तुजो टाइम सुरू जाता आता. तुम्ही वता वारी? होय वयता. ओके श्रुती तुजो टाइम सुरू जाता आता. श्रुती कितें करता? शिकता. शिकता खंय गो? डेम्पो पणजे. टेम्पो खंयचे इयर? फर्स्ट इयर. फर्स्ट इयर. कितें घेता कॉमर्स? हय. तुमचो टाइम सुरू जाता आता. ऍक्टिव्ह सारकें न्ही? पूर्ण ऍक्टिव्ह. देवळाचे अध्यक्ष तुम्ही? संस्थेचे अध्यक्ष. संस्थेचे. आणि तुम्ही वारीक वतातूच? वयता. आणि तुमकां खूप बरे बरे अनुभव आयला? अनुभव असा. तुमकां दिसता लोकांनी वचपाक जाय वारीक तशें? प्रयत्न करपाचो सगळ्यांनी. आवड आसा तुमकां खूप? आवड असा. आणि कितें सोशल वर्क बी करतात? सोशल वर्क म्हणजे खूप पयलीसून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचो स्वयंसेवक आसा सवय आसा? असा. आणि उलोवपाक खूप आवडटा दिसता? उलयता. आणि सगळ्यांक घेऊन तुम्ही गेल्ले? सगळ्या वांगडा हांव गेल्लो. अरे वा. आणि तुम्ही म्हणटात की खूप बरे बरे अनुभव येतात. सो सगळी जी बायलां तुमच्या बरोबर वतात पळय दादले वतात तांकांय अशे अनुभव आयिल्ले आसा? तेंचो अनुभव म्हणजे आसा की ना? जेका पेन जाता तेज्या पर्यंत हांव पावता आणि तेजो पेन घालयता. उलोवपाक सारखे एक्सपर्ट. कितें भाशण बिशण करतात कितें? सवय आसा? भाशणाची काय सवय ना. सवय. पण तांचो टाइम जाला. मोठ्यान ताळयो सोडी तेंच्या खातीर. ओके सो आमकां हांगासर विनर मेळटा. कवी हा कवी ना हे राऊंडचे विनर येता रामकृष्ण सर आनी तांकां मेळटा पंचामृता बासमती 5 kg रायस. रिक्वेस्ट करता संजू नायक जे पंचामृताचे सेल्स एक्झिक्युटीव आसात आणि हो रायस तांकां दिवचो. घरान केन्ना पंचामृताचे प्रोडक्ट्स हाडल्या? हो वापरता रायस घरान तुमच्या? हो माझो पयले फावट हे पंचामृत घेवन येता. पण केन्ना आयकल्ले पंचामृता? ऐकलं. आयकल्ले. सो कितें फीडबॅक आसा? फीडबॅक म्हणजे सगळ्यांनी हे आयुर्वेदीक जे कितें आयुर्वेदीक आसा पळय तेंचो वापर चडान चड करपाचो जेणे करून तुमकां घरान जे
सात्विक पोषण जे मेळपाक जाय ते मेळटलें. आणि पंचामृताचे सगळे प्रोडक्ट्स तुम्ही पळोवंक शकतात की प्रत्येक आमचो प्रोडक्ट आसा पंचामृताचो तो खरेंच घरान वापरण्यासारको आसा. हेल्थाच्या बाबतींत तर सारकोच उत्तम आसा. आनी जशें भाईन सांगलें तशें प्रत्येकान अशे प्रोडक्ट्स घरान वापरपाक जाय. थँक्यू. धन्यवाद. डान्स रावंडची स्पर्धा तयार आसा आज हांगासर बऱ्यांतलो बरो डान्स परफॉर्मन्स करपाक आनी जी विनर जातली तांकां मेळटलें मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव. ह्या शोरूम कडेन एक साडी तशेंच गोवा एक्वावर्ल्ड कडल्यान डिस्कावंट कुपन. डान्स आमी रोखडीच घेतली पण ताचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वावर्ल्ड. वाह, बेटे के आने की खुशी में आज तो किचन महक रहा है. ये लीजिए पंचामृत गुड़ से बनी हुई खीर का स्वाद लीजिए. तेरे हाथ में क्या है? पंचामृत नमक. अभी तो आते ही बोलेगा ना कहाँ है मेरे पकोड़े. आ गया मेरा रिजवान. तुम्हारे पसंदीदा पूरी और छोले. और ये लो तुम्हारे पकोड़े. मेरी तरफ से बिरयानी. ये तुम्हारी फेवरेट खीर. स्वाद का कोई धर्म नहीं होता. पंचामृत भारत की पहचान. घर घर में पंचामृत. Welcome to Goa Aqua World, the premier destination for water park, adventure park, amusement park, zip line and roller coaster excitement in Goa. Catering to all age group, we proudly stand as the largest water park in Goa. No longer do Goans need to venture outside the state for thrilling activities. We bring it all together under one roof. We have the Goa's longest zip line in Goa. If you are up for a challenge, explore our adventure park with over 20 thrilling activities and skywalk and 15 plus more. Whether you seek thrills or tranquility, Goa Aqua World is your ultimate destination for a day of unforgettable fun and relaxation. Join us for an experience you'll cherish forever. Visit us at Pitra Estate, Mapsa Belgavi Highway, Sangli, Goa. Pride of Ponda, Pen Aroma. Shanta Durga Marketing, your trusted destination for premium Anjali kitchenware product, thermostil and opalware, led by Satyavan Naik, Goa's top distributor. We guarantee quality products and unmatched service. मेहंदी हर शादी की एक ज़रूरी शुरुआत. मेहंदी हर शादी की एक रंगीन सौगात. मेहंदी हर शादी की एक दिली जज्बात. मेहंदी हर शादी की एक नायाब रात. मेहंदी हर शादी की एक जगमगाती बारात. मेहंदी साड़ीज़ हर शादी की एक शुभ शुरुआत. मेहंदी साड़ीज़ बेलगाम. दिसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वावर्ल्ड. स्पर्धा तयार आसा डान्स करपाक. प्रायज तांचो रेडी आसा. सो सगळ्यांक ऑल द बेस्ट. ओके, मोठ्यान ताळयो जाली पयलीं विनरा खातीर. आणि सगळ्या ह्या मावलीं खातीर मोठ्यान ताळयो जाली. डान्स सगळ्यांच्या समोर करप ही सोपी गजाल आसना पण खरेंच ती प्रत्येक भागात आमी पळयता की प्रत्येक भागांतली आमची मावली सुंदर तरेन सगळे विसरतात आनी सामकी डान्स कशी करतात की सगळे आपले जे एक्सप्रेशन आसा डान्सांतल्या वरवीं भायर हाडटात.
खरेंच सगळ्या मोठ्या शाळेत जाऊन सगळ्यां खातीर सगळ्या स्पर्धकांक मेळटा गोवा एक्वा वर्ल्ड कडल्यान डिस्काउंट कुपन्स. आणि आमच्या आजच्या भागातले डान्स राऊंडचे विनर जाता वनिता पाटील जाता डान्स राऊंडचे विनर. रिक्वेस्ट करता रामकृष्णबाई हांच्यांनी हो प्रायज तांकां दिवचो जे मुरगांव वारकरी संस्थेचे अध्यक्ष आसा. आणि आमची आजची विनर वनिता हांकां मेळटा मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव ह्या शोरूम कडल्यान एक साडी. पंचामृता स्पेशल राउंडाक आमी सुरवात करता. पार्टिसिपंट तयार हो राउंड खेळपाक सुरवात करूया आमच्या पंचामृता स्पेशल राउंडाक. रेडी? ओके. पंचामृता स्पेशल राउंडचे खुबशे हांगा विनर म्हळ्यार आमकां दीपिका च्यारी हांकां मेळटा जॅगरी पावडर पंचामृता कडल्यान. केन्ना वापरला आतां वापर. ओके. ताईक मेळटा ही पंचामृता हळदी पावडर आणि दीपक भाईक मेळटा हो चिली पावडर पंचामृता कडल्यान. फुडलो राउंड आनीकूय आसा पण ताचे पयलीं घेवया आनीक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येवया. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. आयज ह्या चायेच्या स्वादान कितें तरी खास आसा. पळोवया जेवण कशें करता ते. बनी माझ्या खातीर चपाती भाजी. वनी म्हजे खातीर खास बासमती रायस. दोतोर सगळ्यांच्यो पसंतीची काळजी कशी दवरतली? म्हज्यो कांय मागण्यो आसात. एक दोतोराच्या नात्यान भलायकेची काळजी दवरप ही माझी जापसालदारकी आणि सून म्हणून कुटुंबियाचे मन जिखपून म्हजे कर्तव्य आसा. आणि हे सगळे शक्य जाला पंचामृताक लागून. भारताचे पहिले फॉर्टिफाईड तांदूळ आणि हांचे सगळे प्रोडक्ट जे जेवणातले पौष्टिक तत्वांचो उणाव भरता. आय सर्टिफाय वेर फूड इज फॉर्टिफाईड. दिसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. आमचो आजच्या भागातलो शेवटचो राउंड खेळचे पयलीं आनी एक स्पॉट प्रायज जी हांगासर बेस्ट उखाळे म्हणटली तांकां वतलो कृपा हेअर टॉनिक कडल्यान एक स्पेशल प्रायज. टाळ वाजे विणा वाजे वाजे मृदुंग राधाकृष्ण रावाच्या सदैव राहो उभा पांडुरंग. तुळशीची शोभा वृंदावनात तुळशीची शोभा वृंदावनात विठ्ठलाची शोभा पंढरपुरात. संजय रावांचे नाव घेते माझ्या सुखी संसारात. अंगणात आहे तुळस अंगणात आहे तुळस तुळशीला लावते दिवा तुळशीला लावते दिवा. दिलीप रावासारखा जोडीदार जन्मजन्मी हवा. दारातल्या तुळशीला घालते पळी पळीने पाणी. आधी होती मी आई बाबाची लेक आता झाली मी अशोकरावांची राणी. सत्यनारायणच्या पूजेला सत्तेने वागावे. विठ्ठलासारखा पती मिळाला आणखी काय मागावे. आमच्या दोन्ही विनरांक प्रायज दिवचो रिक्वेस्ट करता दीपक भाई हांच्यांनी प्रायज दिवचो. तांकां मेळटा कृपा हेअर टॉनिक कडल्यान एक आयुर्वेदीक हेअर ऑयल
तशेंच रिक्वेस्ट करता अंकिता हाणें दुसऱ्या विनराक प्रायज दिवचो. थँक्यू. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. थँक्यू. घेऊया आमच्या याच्या भागातला शेवटचा राऊंड. आजच्या भागातल्या शेवटच्या राऊंडाक आमी सुरवात करता जो आसता आमचो चकले राऊंड. आणि पार्टिसिपंट तयार आसा हो राऊंड खेळपाक आनी जी विनर जातली तांकां मेळटले शांतादुर्गा मार्केटिंग फोंडा हाचे कडल्यान अंजली डोसा तवा. गेम सारको सोंपो आसा. आमी तळ्यात मेळ्यात खेळटा तशेंच पण हे फावट तळ्यात आनी मळ्यात न्ही, घरी आनी वारी. घरी आनी वारी. हे घरी उडकी मारली की वारी. पण सारके लक्षात दवरा कितें तुमकां हालप ना, दोन्ही पाय घेवन जंप करप, सारकी उडकी मारप आणि सुशेगाद फाटी फुडें बी न्ही. आणि माशी सुद्दां हालत जाल्यार आउट. रेडी? घरी वारी वारी आउट. घरी घरी आउट. घरी आउट. वारी उडकी मारून घरी वारी आउट. तू आउट. घरी दोघे आउट. घरी वारी घरी वारी वारी आउट. घरी घरी येल्लो आउट. घरी वारी घरी वारी वारी आउट. शेवटचे दोन पार्टिसिपंट घरी घरी आउट. ओके, सो विनर आमकां हांगासर मेळ्ळा. चकले राऊंडचे विनर आसा देविका चार्यान. तांकां मेळटा शांतादुर्गा मार्केटिंग फोंडा हांचे कडल्यान अंजली डोसा तवा. रिक्वेस्ट करता संतोष आणि बाकीचे हेर वांगडी तांच्यांनी आजच्या आमच्या विनराक तांचो प्रायज दिवचो. मेस्तवाडा वास्को हांगासर घेतिल्लो आमचो आजचो भाग हांगाच सोंपता. सरांचो देव बरें करूं म्हणटा श्रीराम विश्वकर्मा संस्थान तशेंच मुरगांव वारकरी संस्थान तेंच्यांनी आमकां हांगासर आमंत्रीत केलो आनी आजचो हो कार्यक्रम घडोवन हाडलो. श्रावण म्हयन्याक सुरवात जाला आणि श्रावण म्हयन्याची सुंदर अशी सुरवात तुम्ही करून दिला, ताका लागून सगळ्यांचे तुमच्या मनाक आजतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. फुडल्या भागात अशीच मजा करपाक येतली आमी तुमच्या वाठारात. तोपर्यंत पळयत रावात पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. जरा प्रॉम करनाका, उत्तर येता जाल्यार ताळी मारा. रावा ओदूड आयिल्ले कोंकणी हिरक आयकून ओदूड आयिल्ले आणि तुम्ही एकदम पुढे येऊ नका. इतले आम्ही दिसत ना कॅमेराची इतलेपर्यंत या. माशी फाटी घेऊन इतलेपर्यंत आयल्या उपकारता. इतल्याच याच्या भायर वचनाका. मेहंदी सारी बाय शाण्या.